काँग्रेसाचेर बसपा जाय तेन्ना आमकां टिकेट दिवना कित्याक तेमी परतून फिरपाक टिकेट दिली फिलीप नारी आनी काँग्रेसाचो त्या टायमार फिलीप नारी निवडून 2017 म्हाका मुगे मतदारसंघ वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी एक मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक जाय आसली आनी आमी 5 वर्सां फुडें आमकां टायम मेळ्ळो आमी भरपूर काम केलें त्या 5 वर्सां पूण लोकांनी म्हाका साथ दिवना सगळ्या लोकांनी तरी आसतना म्हाका 5,000 लोकांनी सपोर्ट केलो 5,000 वोट तसोच 2007 आमी तसो केलो 5,000 लोकांनी आनी तेच फाटल्यान तुमी पळयलें जाल्यार आतां 1999 टू 2007 टिल 2012 आनी मागीर 17 टू आतां एज ऑन डेट डेव्हलपमेंट कितें चलता वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां ही मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक जाल्ली आमकां संदी 5 वर्सां मेळ्ळी आयज आमी परतून मुखार सरले कित्याक फाटलीं कितलींशीं वर्सां एक काम डेव्हलपमेंट वर्क हांगासर फिलीप नारीन केलें ना तेका लागून आमकां परतून हे माचयेर येवपा पडटा फायट करपा पडटा इलेक्शन ही उरलेलें डेव्हलपमेंटाची करपाक आयज आमकां थोडेशे पॉयंट क्लियर करपाक जाय आमी जर पळयत जाल्यार डेव्हलपमेंट वर्क आमी जर भरपूर केलो बेसीक एम्युनिटीज उदक वॉटर लायट आनी रोड्स म्हज्या टायमार सगळे सुविधा हांवें करून दिल्यो पूण म्हज्या फाटल्यान आतां कितें उदकाची सुविधा केल्ली ती पयलीं आशिल्ली तशीच आसा 5 वर्सां जेन्ना हांव आशिल्लो तेन्ना आमी इम्प्रुवमेंट करून दिलो पूण आयज तशें चलता रोड्सूय तशेंच सगळ्यांकूच खबर आसा रोड्साचें काम कांय ना इलेक्ट्रिसिटी म्हज्या मतदारसंघान 6 crores आमी स्पेंड करून न्यू लायन जी ओल्ड 50 वर्सां पयलीं आशिल्ली ती न्यू लायन घातली पोल्स चेंज केले लायन चेंज केली पूण आजून आयजूय फ्रिक्वेंट ब्रेकडावन आसात आमकां हे सगळें परतून रिवायव करपाक जाय कित्याक आमी पळयलां लोकूय सफर जाला आनी लोक सफर जाला म्हणून म्हजेशें येवन आजून पासून म्हाका सांगतात तूं कॉन्टेस्ट कर म्हणून आनी आमी हे फावटी चिंतलां काँग्रेसाक आमी जॉयन तरी जाले आमकां खात्री आसा काँग्रेस पार्टी आमकां टिकेट दिवन आमी हे फावटी जिखतले म्हणून आयज पळयत जाल्यार जायत्यो पार्टीज न्यू पार्टीज TMC जावं आम आदमी RSG भितर सरल्यात ह्यो पार्टीज दुसरे BJPक टार्गेट करूना सगळेच म्हणटात BJP नाका BJPक हरावपाक जाय पूण हे टार्गेट फकत म्हाका करतात बेंजामीन सिल्वाक करतात हांव MLA काय ना पूण टार्गेट म्हाका फिलीप नारीचेर एकलो जाप काडना आतां तांचो हिडन एजेंडा कितें आसा तें लोकांनीच पळोवपाक जाय आमी तर BJP गव्हर्मेंट जर उडयतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आसा बेश्टेच BJP उडोवया अशें जायना ह्यो दुसऱ्यो पार्टी आसात त्यो म्हाका दिसता काँग्रेसाक काबार करपाक मुखार सरल्यात कित्याक ते BJPच्या मनशांक टार्गेट करिनात फकत काँग्रेसाच्या मनशांक करतात तशेंच म्हाकाय करतात आयज आमच्या मतदारसंघांत 4 एस्पिरंट्स आसात आमी एकठांय जावन BJPक हरावंक जाय एकल्यान जायना सगळे एकठांय रावन करपाक जाय आनी म्हजेशें घडटा तें हांव करतलों आनी जर तर कोणाक टिकेट दिता काँग्रेस पार्टी तांचे बरोबर हांव आसतलों 2012 जेन्ना हांव जिखलो तेन्ना BJP गव्हर्मेंट ऑन इट्स ओन 21 मेंबर्स आशिल्ले हांवें सरकार घडोवंक ना BJPचो म्हाका BJP टॅग लायतात पूण हांवें सरकार घडोवंक ना हांवें आउटसायड सपोर्ट दिवन म्हजी कामां केल्यात डेव्हलपमेंट वर्क म्हाका आनी BJPक संबंद ना जायते जाण म्हणटा हांव BJP म्हणून हांव BJPचो मेंबर पासून ना 2002 म्हाका दिसता फिलीप नारीन BJPक सपोर्ट केल्लो BJPन वचून ताणें केस पासून घातलेली आपले फॉर्ज केल्ल्या म्हणून पूण केस विड्रॉ केली ताजे फाटल्यान तो आतां काँग्रेसाचेर जिखोन BJPन गेला ताजेर लोक कोण उलयना हे दुसरे कोण आसात ते हाजेर आमी निश्चित मारपाक जाय आनी
ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा आमची वेली ती आमी काँग्रेस परतून रिवायव करून आमी काँग्रेस गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक जाय. आमी तरी डेव्हलपमेंट वर्क भरपूर केलो पूण जाय तें करपाचें उरलां. 5 वर्सान इतलें जावंक ना आनी करपाचें उरलां. तर हांव लोकां कडेन मागतां हे फावटी आमकां सपोर्ट करून ही काँग्रेस गव्हर्मेंट फॉर्म करून आमची उरलेलीं कामां ही आमची वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी मॉडल एक गोंयांक आमी दाखोवपाक जाय आनी हो डेव्हलपमेंट करपाक जाय. पेंडींग वर्क्स जायते आसात. गव्हर्मेंट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस आनी हो प्रोसेस तरी जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमी परतून हे सिटार पावपाक जाय. आमच्या वेळ्ळेच्या लोकांक म्हजे बद्दल सगळ्यांक खबर आसा. एक टीव्ही म्हाका दिसता कोणे तरी एक रिपोर्ट फाटल्या दिसांनी काडलो आनी तेणी लोकांच्या मदीं वचून हे व्ह्यूज घेतलेले आसात आनी तांकां खबर आसा हांव कितें पळयतो. सो हे फावटी म्हाका आमचो लोक सांडचो ना ही खात्री आसा आनी आमी लोकांक दाखोवन दितले काँग्रेस हो सरकार आमी घडोवन दितले म्हणून. देव बरें करूं. प्रेस कॉन्फरन्स घेवची कित्याक आमचे मतदारसंघात इश्यूज जे आसात आमचे थोडे जाण कोंत्र आसात एगेन्स्ट उलयतात. हांव BJP म्हणून आनी आमी जी भाशणां लास्ट आमी जेन्ना आशिल्ले ती भाशणां आतां नॅगेटीव आमचेर पब्लीश करतात. फेसबुकार घालतात मागीर वॉट्सॅपाचेर घालतात. आयज पासून येतलो हे डिफरन्सीस जे आसात जे नॅगेटीव जे घालता आमचे बद्दल ते क्लियर करपाक लागून आज हांवें प्रेस घेतला. हे जोण एकल्याचेर आसता. आतां 4 एस्पिरंट्स आसात. सगळ्यांकूच काँग्रेस टिकेट जाय. काँग्रेस टिकेट एकल्याक मेळटली सगळ्यांक मेळपाना पूण आमी बराबर रावन काम करपाक जाय. आमी तरी म्हणटात BJP हारोवपाक जाय. डिफरन्सीस घेवन हे जावचेंच ना. 4 एस्पिरंट्स आसात सगळ्यां मदें डिफरन्सीस आसतात. All four. Jude Ayers, myself Benjamin, Sabio De Silva and Sabita Mascarenes. The first one is JP member. No. District president. Yeah. ना गव्हर्मेंट करपा दिना तो विकास करपा लागून गव्हर्मेंटाक जॉयन जालो न्हू. BJP जॉयन जालो तो विकास करपा पूण तेन्ना आयज पासून दाखयचें विकास कितें केलो तो. हांवें 2012 हांव पळय जॉयन जाल्लो तेन्नासून विकास पळय केला. 2017 हांवें एक बुकलेट सगळ्या एक घरान दिल्ले आसा हांवें विकास कितें केलो तो आनी आयज तुमकां दिता एकल्याक. ना कंटिन्यू जालो नाही बंद आसा. आमी जे टेंडर्स पळय काडलेले एक म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसतली वेली थोडी कांटो 20 crores प्रोजेक्ट आख्खो फूल हें कंप्लीट जाला स्ट्रक्चर. फकत फील्ड उरला खेळपाचें प्ले फील्ड तेजो एक टेंडर जाला लेस दॅन 1 crore. 20 crores स्पेंड केलो ऑलरेडी. गव्हर्मेंट कंटिन्युअस प्रोसेस हांव ना आतां. सो म्हणजे फाटल्यान कोणें तेणें करपा जाय आसलो. भुरग्यांक फॅसिलिटी मेळटाली खेळपाक एम्प्लॉयमेंट जाता थिंगा तें जालें ना. सो हे काम उरलां. आतां कित्याक लागून उरलें तें तेमकां खबर आसा आमकां खबर ना. कांय जालें ना. ना कितें तरी तेणें केलां कोण आमचो प्रेसिडेंट MLA आनी मिनिस्टर आसा तेणें दाखोवन दिसता प्रेसाक आपल्यान अमकें केलां म्हणून. ना बोथ इश्यूज दोन्ही इश्यू आसा. आमचे मदीं पळय डिफरन्सीस आहाय ते क्लियर जावपा जाय. म्हाका नॅगेटीव म्हणून प्रोमोट सजेस्ट करता तें काबार जावपा जाय आनी डेव्हलपमेंट जालें ना तें इश्यूज.
चावी एस्पायरिंग कॅन्डिडेट काँग्रेसीचे जाल्यार काँग्रेसीन भितून बसून तुमी ते रिजॉल्व करूंक जाय प्रेस कॉन्फरन्स ना म्हाका हे इश्यूज जे दुसरे पडे आसाय तो एक इश्यू जालो तूं पड सांगता तो एक इश्यू जालो सेकंड डेव्हलपमेंट जालो ना कित्या लागून केलो तो आतां MLA पडे ते खबर आहा मिनिस्टर पूण जालो ना आमी पड डेव्हलपमेंट वर्क हातीन घेतलेले टेंडर केले ते जालें न्हय आता तुम्ही दोन पार्टीचे नाव घेता आम आदमी पार्टी आणि या तुमच्याकडे पण पार्टी घालत कोणा या म्हाका दोनूय पार्टी कॉन्टेक्ट जाल्ले बट तेंगेलो एजेंडा तुमचो चोयलो जाल्यार कळटलें ते BJP मनशां बरें कोण वचना आनी टार्गेट म्हाका कोताय ताका लागून मेन इश्यू तो TMC म्हाका टार्गेट कोता ते तुमी आयकलां कोणें एक प्रेसान तर आयकलां फिलीप नेरी प्रेसिडेंट MLA हय तुमकां आपले कडेन ना म्हाका एप्रोच जाले म्हाका दोनूय पार्टी एप्रोच जाले सो हांवें कितें काँग्रेसीन जर तुमकां तिकीट दिवंक ना सी तुमी तर चोयले जाल्यार फाटल्या दिसान कोण हें पड घेतलं भायर पड घेतलं लोकां बरें सी तुमी तर चोयले जाल्यार फाटल्या दिसान कोण हें पड घेतलं लोक म्हाका कितलो बरो हांवें काम कितलें केलें म्हाका लोकां तुमचे इंडिव्हिज्युअल कितें सो तेच सांगता सो तेका लागून आमी पड काम केलां 2012 ते 17 तें चोयले जाल्यार म्हाका कोणाच्यान तिकेट दिवपाचो जाय पयलो आतां 3 एक्सपिरियन्स पडला तो कोणाय इलेक्शन भायर असेंब्ली इलेक्शन कोण बसलो ना तेमको बेस ना थिंगा हांव म्हणना म्हजे बारा 5000 लोक सगळो म्हाका घालता म्हणून पूण दोनी इलेक्शन जर कंपेर केलें जाल्यार 2012 सोड 2007 आनी 17 जर कंपेर केलें जाल्यार म्हगे वोट शेअर सेम आसा ही परिस्थिती उरल्या आता पयलींची आमची ती आता उरल्या परिस्थिती तुमी तर म्हणजे मतदारसंघ पयलीं तरी कोणें कितें केलो तुमी केलें दिसता म्हाका एक सर्वे कोणें केल्या ते सर्वेचेर वच म्हणत होता सर्वे रॅन्डम सर्वे केलो म्हणजे ती इंडिव्हिज्युअल टार्गेट करून केलं ना रॅन्डम केलं तेमी कोणाकूय खबर ना परिस्थिती अजून उरल्या अजून आसा सी लोकांक जाय आमकां डेव्हलपमेंट जालो ना एम्प्लॉयमेंट ना सगळे इश्यूज पडले ते भायर येता आमकां सो लोक म्हणजे बरें कित्याक लागून हांव 3 वर्सां पावलो म्हाका नाक म्हण कित्याक लोकांक बजेट दिल्ले नाक म्हण 2017 हांव तो नाशिल्लो म्हाका नाका जालें कित्याक कोण आसा तें काम करचें आमी पूण लोक म्हणजे बरें येयला आमकां बाबा हे चलपा ना मुखार त्यांच्या बरोबर ती उरलेल्या तिगांय बरोबर लोकूच ना तुमकां चड खबर आसतली म्हणजे हांव सांगता म्हणजे बरो आसा म्हण आतां तेजे बरो आसा म्हण तुवें चोवपा जाय म्हणजे म्हाका खबर ना तेजे बरो आसा जाल्यार ती इलेक्शना टायमार टिकेट पड डिक्लेअर जाता तेन्ना घडटलें कोणा बरो रावतलो Benjamin sir, it took you 5 years to get to know that there is no development in your constituency. No, see, there was no development this term, and before me also, when I got elected, before that also there was no development. So I was not idle. I was with public only, but I was not in the forefront. I knew nothing was happening, but people gave me a very no. They didn't know me that time. So now people are coming to me. But that time you were with BJP only, sir. I was not in BJP. You supported BJP. I supported BJP. ते तशें सपोर्ट म्हणटा अरे ते सपोर्ट तशें म्हणटले पूण हांव नासलो न्हू BJP वाल्यानी पूण गव्हर्मेंटान आलो न्हू गव्हर्मेंट बीजेपीला गव्हर्मेंटान आलो हांवें सपोर्ट केल्लो BJP मुगे काम करपाक सो हांवें डेव्हलपमेंट केल्लो मुगेलो सो तुजी डेव्हलपमेंट आता 5 वर्सां बीजेपीन पाड घाली मुगे पाड घायले ना पूण कांय जावना कांय केलें ना ताणें त्या फायली किंवा डेव्हलप तो फुडें वचोंक ना तें सांगता सो तो बीजेपी ना तुवें बीजेपीला गव्हर्मेंट आसा केलें तेणें काय करूंक काय करूं आता सिटिंग MLA हा पळय तो BJP वयतना सांगून गेलो आपण डेव्हलपमेंटा खातीर गेला आणि आता म्हणटा डेव्हलपमेंट जाला म्हणटा हांवें परत इलेक्शनां रावता डेव्हलपमेंट केला म्हणटा मग ते BJPचे रावन द्या मरे तिथे कुठे रावतो बिडान स्टेशनाचेर हय BJP रावन द्या लोक कोण दाखयतलो ताका कितें म्हणलें लोक तेज बराबर आसा ना तो डेव्हलपमेंट जालो डेव्हलपमेंट तूं जालो काय केलें जाता बीजेपीचे रावन ना पळय म्हणून ते लोकांक धरपा जाय लोकांक धरपा जाय अशें कित्याक तो डेव्हलपमेंट करपाक BJP मेंबर जाला तूं कोण सांगता मेंबर जावं ना हांवें सपोर्ट केलो तो मेंबर जाला सो तेका भिरांत ना न्हू सो BJPचेर बसपा जाय म्हणटा ताणें लोकांक दाखोवपा जाय बाबा आपूण BJP म्हणून पूण मेंबर जायना आसतना गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करप आनी मेंबर जावन गव्हर्मेंटाक रावप कितें डिफरन्स आहा डिफरन्स जायते ना न्हू सी तो मिनिस्टर आहा डेव्हलपमेंटूच न्हू सी हांवें डेव्हलपमेंट केलो एज एन MLA सी डबल न्हू चोबल 100 टायम्स तेज्यान चड करपा जाय डेव्हलपमेंट म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आहा एज ए मिनिस्टर तो सगळे टर्मा मिनिस्टर मरे 1 टर्मा ना 4 टर्मा मिनिस्टर तो
सो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सारखे बरी जावपा जालें न्हू उदरगत बरी जावपा जाल्ली तुम्ही आजपासून चोयल्यार उदका परिस्थिती सारकी ना उदक अजून मेळना हे पण दिल्लें तें अजून पयलीं आपलो देश आसा सुप्रिया दिल्या ते उदक दितात ना उदक तो लोक अजून सारकें जालें ना म्हणटलो हांवें पण केल्लें न्हू पयलीं तेगे टायमार देश जाला सो डेव्हलपमेंट वर्क ना तुम्ही दाखयता डेव्हलपमेंट वर्क त्यांनी केलं जाल्यार तूं सांगू काँग्रेसचे गाडीचे प्रेशर घालता शकता प्रेशर घालना आमी ना प्रेशर ना म्हाका हे इश्यूज आतां तेणी सांगून ते भशेन म्हाका आमचे मदें पळय आहा हे इश्यूज क्लियर करपा जाय सी म्हाका बीजेपी म्हणटा तेणें म्हणलें तुगे प्रेस वाल्यान सो हांव बीजेपी न्हू हांव मेंबर जालो ना कोणें दाखयच म्हाका हांव मेंबर जालो जाल्यार सो तें म्हाका क्लियर करपा जाय आसलें Benjamin, now you will be joining Congress. जॉईन जातो काँग्रेसीन जातो So you will be contesting from the ticket or? He is taking claim. इन काँग्रेस मोठं boss. And I hope I'll get that. मोठे function. थँक्यू फिलिप लॅरेचे पीए 100 मार्क्स पडल्यामुळे ते हे झाले काँग्रेसने एलिगेशन केलं ते तुमचे किती सी आता हे फ्रॉड पण केला तेन खबर आसा फ्रॉड म्हणजे 100 आउट ऑफ 100 ते गेले मनशां पडपा जाय न्ही ते गेले सारके क्लेवर आसपा जाय न्हू दुसरो एक भुरगे आसताय हे फ्रॉड म्हण कोण तुमकां सगळें तो खबर आसा सी गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस सारको क्लियर करपा जाय सारके कित्याक रिजर्विंग आहा तांकां जॉब दिवपा जाय गरीब लोक आसता तांकां जायना तांकां जॉब्स दिवपा जाय ही आतां तेगे पीए जावं दुसरे आनी कोण सीएम कोण आहा तांकां जॉब्स दिवपाक तयार आसा हे सारकें ना तेणें केलें ते जॉब्स म्हणटा म्हाका मेजॉरिटी तुगे गोंयकार सगळे आतां गोंय रावपाक सोदताय भायर वचपाक सोदनाय सगळे गव्हर्मेंट जॉब सोदताय बट इट इज डिफिकल्ट सगळ्यांक बरोबर जॉब दिवपाक जावपाचें ना आमी दुसरे उपाय काडपा जाय जॉब एम्प्लॉयमेंटाक